सबार कुटुंबांनी सदांय आमोरी तेर्स मिसाक वेतात पूण तिन्स गोव बायलां तांच्या शेजारा कडेन तांकां सदांय लढाई वाड्यांत मोसोर आनी जिनी अंतू जी बेरस पोसडी उतरां पूण तेर्स आमोरी सुकाना घरा जेजू बळकातय बोमोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी मागण्या विशीं आयच्या वाचपांनी आयकतात हांव. मागण्या विशीं आयची परिस्थिती कसली आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजेंत, आमच्या जिवनांत मागण्या विशीं आज परिस्थिती ह्या अणभव कसो आसा. थोड्यांक मागणें म्हळ्यार भोव गरजेचें. आतां तुमी सुमेस्त हांगा व्हडा अत्रेकान भावार्थान बोरवोशान खरी एका ब्रेस्तारा तुमी नोवेनाक येवन मागतात. तशीं साबार जाणां आसात तांकां तेर्स आमोरी जाल्या शिवाय न्हीदच पडना. आयताराचें केदिंगस मिसाक तीं सुकाणान असलीं साबार जाणां मागण्याचेर व्हरतो बोरवोसो भावार्थ दवरिल्ले आसात. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार आनवारांतान धांवचें तसलो अणभव आसा. आमच्या ह्या दिसांनी हांव बज्जोडी गर्बेज बेंताक वेतां, मस्तू कडेन वडिलां सांगतात आमच्या भुरग्यांक मोबायल पळयतना या टी व्ही पळयतना दोळे सोण्ण पळयतात पूण आमोरी तेर सुरू करतना तांकां जेमेवंक सुरू जाता. युवकांक मागणें तेर्स म्हळ्यार आपयल्यार हे पुता मागणें करया तेर्स करया म्हळ्यार तांकां राग येता. व्हडांक एक न्हीब मेळ्ळ्या पुरो आयताराचें मिसत तीं सुकयतात. हेर थोड्यांनी सांगचें मागण्या विशयंत कोवीड जालें. ह्या कोविडा वेळार आमी खंय 2 वर्सां मिसाक वचोंक ना, कुंभसारी जावंक ना, पूण काल जालें कांय जावंक ना. तर मागणें म्हणना जाल्यार काल जाता. थोड्यांनी आजून विचारचें आसा म्हळ्यार मागणें गरज ना म्हणून सांगचें आसा. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार काम. एकलो स्कूल मेस्त्री आसुल्लो तो राग पंचतगी करच्यांत भोव प्रवीण. इस्काल जाल्ल्यानच सगळ्यांनी पंचतगी करची आनी घरा येताना तेर्स ना आमोरी ना भुरगीं सगळीं न्हिदतात 10 वरां. आनी विचारल्यार फादर म्हजें कामूच राजी पंचतगी करचेंच म्हजें मागणें. कामूच मागणें म्हणचे थोडे आसात. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार बायलांक आनी भुरग्यांक. एकलो आसुल्लो ताणें सादारण काम तिरसून 7:30-8 वरार येवचें घरा आनी पयलें विचारचें बायले कडेन तेर्स जालो गी. ना तेर्स जावना. तर हांव आंगडी वचून येतां तुमी तेर्स म्हणया. अशें तेर्स म्हळ्यार बायलांक आनी भुरग्यांक. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार तक्षणच मेळा जाय तांकां. हांगा एकलो म्हजे कडेन अणभव सांगतलो फादर हांवें एक नोवेन धरिल्लें 9 म्हयने 9 ब्रेस्तारां हांवें कळनासतना म्हजो तो उपकार मागोवंक जेजू बाळका लागीं नोवेन धरिल्लें. जेजू बाळकान म्हाका तें फावोत करूं ना देखून हांवें नोवेना कित्याक येवचें म्हळ्यार ताका ताणें विचारिल्लें तक्षणच देवान ताका दी जाय. आनी एक तराचे मनीस आसात तांकां मागणें म्हळ्यार बायलो आडंबर. थोडे कडेन हांव पळयतां साबार कुटुंबांनी सदांय आमोरी तेर्स मिसाक वेतात पूण तिन्स गोव बायलां तांच्या शेजारा कडेन तांकां सदांय लढाय वाड्यांत मोसोर
आनी जिनी अंतू जी बेरस पोसडी उतरां पूण तेर सामोरी सुकाणा घरा नोवेना सुकाणान असलें जिवन आनी निमाणें आमच्या आतांच्या पिळगेक मागणें म्हळ्यार मोबायल. एक पटी एक पद्राप म्हाका सांगतलो, तो घरा गेल्लो आनी ताचे नीस तें तेर्सा वेळार तेर्स आवयन सांगलें तेर शिकय गो. ताणें तेर्स बऱ्या तरान शिकयलो, पुरा लदीन जावं दी मिस्तेर जावं दी पुरा, आनी हांगा सकयल मोबायलार मॅसेजी धाडनंत आसलें. लागीं 25 मॅसेज्यो ताणें सगळ्या तेर्सा वेळार धाडल्यो. कश्यो देव तुजा ना, आमकां मोबायल पळयनासतना मॅसेज्यो धाडूंक जायना. तितली एक्सपर्ट्स आसात, मागणें आसा मोबायलय आसा. तसलें ह्यो पुरा संगती हांवें तुमकां दिल्यो मागण्या विशीं आतांच्या जनांगांतय कसली अभिप्राय आसा आनी आमचो मागण्या विशीं कसलो अणभव आसा गी म्हणून. तर आमी एक सवाल विचारचें, मागणें आमकां जाय गी, मागणें गरजेचें गी वय. कित्याक म्हळ्यार कशें आमच्या कुडीक खाण नासतना, वारें नासतना, उदक नासतना आमी जिवंक साथ दिना, तशें ओतमो देवा थावण येता आनी देवा कडेन संबंद नासतना ना जाल्यार मागण्या द्वारी आमचो ओतमो खंडीत जावन मरता. आवयांक तुमकां गोत आसा, एक भुरगें तुमच्या गर्भांत आसतना ताका ते अंबलिकल कॉर्ड ह्या कोंकणीन म्हणटात बोंबले वार हाचेर मरीफात त्या ल्हान भुरग्यांक गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्यांक जाय जाल्लें काण वारें सगळें त्या आवय थावन मेळटा. जर तर ती वार आमी कुडके केली तेन्ना तें भुरगें गर्भांतच मरता. तशेंच आमच्या आनी देवा मदलो संबंद मागण्या द्वारी ना जाल्यार तो कट जाल्यार खंडीत जावन आमचो ओतमो मरता. देखून मागणें भोव गरजेचें. तर मागणें म्हळ्यार कितें? आज आयच्या वाचपांत हांव 3 मागण्याची लक्षणां तुमचे मुखार हांव दवरूंक कुशी व्हरतां. कसलीं ती 3 लक्षणां? पयलें, मागणें म्हळ्यार देवा आनी मनशा मदलो संबंद, मोगाचो संबंद, आनी हो मोगाचो संबंद मोगाच्या संभाशणांत व्यक्त जाता. सो मागणें म्हळ्यार मोगाचो संबंद आनी त्या मोरिफात मोगाच्या संभाशणांत आसचें तेंच उलोवणें जावन आसा मागणें देवा थंय. देखून स्वाविलाची सांत तेरेज मागण्या विशीं एक भोव सुंदर व्याख्यान ती दिता. ती म्हणटा, प्रेयर इन माय व्यू इज नथिंग बट ए फ्रेंडली इंटरकोर्स and a frequent solitary converse with the one whom we know loves us. तशें म्हळ्यार आमचो मागणें म्हळ्यार आमचो मोग करच्या देवा लागीं आमकां असो इश्टगतेचो बांद तो जावन आसा मागणें, आनी तशेंच मोगाचें संभाशण. देखून हावेलाची सांतेरे सांगता, मागणें म्हळ्यार इश्ट देवा थंय आमकां असो इश्टगतेचो बांद आनी मोगाचें संभाशण. आमी जर तर बायबलाक गेल्यार थंय 2-3 कडेन आमकां मनशा आनी देवा मदलो संबंद मस्तू कडेन आसा. व्याख्यान करचें जाल्यार आब्राहाम आनी देवा मदलो तो मोगाचो संबंद. आब्राहाम त्या सोदोम आनी गोमोरा वाचोवच्या खातीर, तेच्या लोकांक वाचोवच्या खातीर कितलें संभाशण करता. देवा, ह्या सोदोम आनी गोमोरा तूं नाश करिनाका, तातूंत कांय 50 नितीवंत व्यक्ती आसा जाल्यार तूं नाश करशी गी. देव म्हणटा, ना बाबा, हांव नाश करिना. पळया संबंद, मोगाचो संबंद. त्या उपरांत ताका 50 मेळनात. 40 आनी 5 आसल्यार नाश करताय गी. ना, हांव नाश करिसो ना. तशें 30 आसल्यार नाश करताय गी, 25 आसल्यार नाश करताय गी. निमाणें देवा लागीं उलोवन 10 देंवता जाल्यार अब्राहमाक 10 जणी नितीवंत थंय मेळनात.
पूण हांगा आमी पळोवचें तांच्या देवा आनी अब्रामा मदें कसलो मोगाचो संबंद आसुल्लो. कशें हांव आनेकल्या कडेन उलयतां तशें अब्राहम देवा लागीं तो उलयतलो. तशेंच मोइजे आनी देव हे पटी आरोन मिरियाम आनी तशेंच इस्रायलीचो लोक मोइजे विरोध जायते पटी पुरपुरता जाल्यार मोइजे रागार जायना. आनी हर एका दिसा मोइजे तंबाक वेता आनी थंय तो तंबा गेल्या तक्षणा एक खूप मोड त्या तंबाचेर देंवता आनी देव त्या तंबांत हजर आसून हर एका दिसा मोइजे लागीं फेस टू फेस तोंडाक तोंड मुखामोळाक मुखामोळ तो उलयता. तितलो मोगाचो संबंद जावन आसुल्लो मोइजे आनी देवा मदलो. तोंडाक तोंड फेस टू फेस ही वॉज स्पीकिंग विथ गॉड. तितलो मोगाचो संबंद. तर मोगाचें न्हू मागणें म्हळ्यार आमच्या जिवनांत मागणें म्हळ्यार पयलो देव आमचो मोग करता म्हणून आमी जाणा जाय. देखूनच जो हांव आपल्या 15व्या अध्यायांत तो सांगता, हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना बगार इश्ट म्हूण आपयता. देव जावन आसा, जेजू जावन आसा आमचो इश्ट. देखून इश्टा भाशेन आमी देवा लागीं संभाशण करचेंच. आमचें कश्ट दूख सूख संतोश येवन ताचे लागीं उलोवचें. कशें आमी आमच्या बायले लागीं भुरग्यां लागीं इश्टा लागीं उलयता तशें उलोवचेंच जावन आसा मागणें. हें जावन आसा पयलें लक्षण. दुसरें लक्षण जावन आसा मागणें जावन आसा पातयेनेचो घांस. आयच्या वांजेलांत आमकां हें आयकोंक मेळटा, पातयेनेचो घांस. जेजू आयच्या वांजेलांत भोव सोबितरान सांगता, पातयेनेन तुमी मागा ते दाळा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. देखून पातयेनेन मागल्यार देव आमकां खंडी जावन दिता. पातयेनी आसा जाय. देखूनच जेजू मुंदारून सांगता, कोण तुमचो मदलो बापोय आपलो पूत उंडो मागता जाल्यार ताका फातोर दीत. जर तर तो मासली मागत जाल्यार ताका जीवदाळ दीत. खंयचोय बापोय दिवचो ना, कित्याक त्या भुरग्यांचो मोग आसा आनी भुरग्यांक हांवें विचारलें म्हजो डॅडी मम्मी दितली म्हणून पातयेनी आसा. अशेंच जेजू सांगता मागणें म्हळ्यार असल्या पातयेनेन आमी देवा लागीं मागचें. आनी केन्ना आमी पातयेनेन देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां दितलो. वांजेलांतलें एक ल्हान उदाहरण, ती काणागार स्त्री. तिका 12 वर्सां रक्तस्राव आसुल्लो. जेजूच्या त्या दगल्याचो तो गोंडो आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून वचोन ती गोंडो आपटिता. ती अणभवार्थी जाल्यार तक्षणच जेजूक आपणाची सकत भायर गेली म्हणून कळटा. कोण हें म्हजें आंग वस्तू रापडलें म्हणून विचारतना ती तरतरोन येता, हांवें. देखून ती तितल्या पातयेनेन ती आपडटा आनी जेजू तिका सांगता, तुज्या पातयेनेन तुका बरें केलें. तुज्या पातयेनेन तूं अणभवार्थी जाल्यार जूद येवनय जाल्यार तुवें येवन म्हजें आंग वस्तू रापडलें, तुज्या पातयेनेन तुका बरें केलें. मोगाचें न्हू, जर तर पातयेनेन आमी मागल्यार देव जावन आसा आमचो बापोय आमकां केदींच तो इन्कार करिना. देखून पातयेनेन आमी मागया. आनी तिसरें निमाणें, मागणें म्हळ्यार देवा खातीर देवा थंय आमचें जिवनाचें संपूर्ण समर्पण आनी पेल्या खातीर मागणें. हें पयल्या वाचपांत आमी देखता. पयल्या वाचपांत इल्लेशें ताचें पाडतळ तुमकां जाणा जाय. एस्तेराची काणी ती पयलें वाचप. ती एस्तेर आनी सगळो इस्रायलीचो लोक बंदडेंत आसुल्लो. आश्वेरूस ताचो राय जावन आसुल्लो. आनी तेन्ना एकलो नामान म्हणलो तो इस्रायलीच्या विरोध आसुल्लो आनी सगळ्या इस्रायलीच्याक नाश करूंक ताणें प्लॅन केल्लें. आनी तेन्ना एस्तेराचो अंकल येवन एस्तेरा कडेन सांगता, तूं जावन आसाय राणी
आश्वेरूची राणी तूं वचून माग, तेन्ना हे विघ्न आमचे ताव निवरातले. जर तर तूं मागणाय तेन्ना आमी सगळं नास जातले हांव. पूण आश्वेरूच्या मुखार वचोंक, रायाच्या मुखार वचोंक जाल्यार परवणगी नासतना राणी एक सैती अवकाश नातुल्लो आनी राय तसलें परमिशन दिनातुल्लो. देखून ताच्या मुखार वेच्या पयलें राणी देवा लागीं व्हडा पातयेन बरवशान ती मागता. आपलें सगळें जीवन ती समर्पिता. पयलें वाचप तुमी वाचल्यार, देवा आमी हांगा बंदडेंत आसाव, आमी पातां केलां, पातकाच्या धर्मान आमी हांगा बंदडेंत आसाव. वय आमकां तुवें शिक्षा लायल्याय, आमी तुवें स्विकारचिताव, पूण आमकांच तुज्या हातांत आमी समर्पिताव. ह्या वेळार आमी नास जावच्या ह्या स्थितीर आसाव. आमकां तुवेंच बचाव करी जाय. आमचें सगळें जीवन, आमचे कश्ट संकश्ट आमी तुज्या हातांत समर्पिताव आनी तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. पळया, असल्या पातयेनेन आनी समर्पणान एस्तेर मागता. आपणा खातीर ती मागना, बगार आपल्या लोकां खातीर ती मागता. देखून मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार स्वार्थ तरान आमचे खातीर मागचें न्ही. आतां हांगा तुमी 1000 लोक आसात. जर तर तुमचे मोदें हर एकलो तुमचे खातीर मागता तेन्ना एकलो मात्र मागता. जर तर तुमी पेल्या खातीर हर एकलो आपल्या पेल्या खातीर मागता जाल्यार तुमचे खातीर कितले जाण मागतात? 999 जाणां मागतात. पळया किंचे मागणें चड पावरफूल जाता. खंडी जावन हेरां खातीर मागचें मागणें. कित्याक म्हळ्यार तुमचे खातीर हांगा आशिल्ले हर एकलो जण मागतात. देखूनच त्या राणये बरी आमी आमकांच मागचें न्ही, आमच्या पेल्या खातीर मागतना तो आमचे खातीर मागता. आरले पुरो जण आमचे खातीर मागतात आनी ते मागणें देवा थंय भोव उंच तरान उबारता. तर मोगाचें न्हू, आज आमी जेजू बाळकाच्या पांया तळा आयल्याव. आयच्या अंतरगितांत आमी गायलें, हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. खंडी जावन आमी उलो मारल्या वेळार जेजू बाळोक देव तो देवूच आमकां आमच्या मागण्या कान दितलो. पूण आमचें मागणें मोगान आमी करया, पातयेन आमी करया, निस्वार्थपणान आमी करया. तेन्ना खंडी जावन हें मागणें जेजूच्या पांया तळा पावतलें. आमी